दिवचल तालुक्यांतल्या शिरगांव गांवांत लोकवस्तीक लागून आशिल्ल्या मायनिंग डंपांतल्यान उज्याच्यो ज्वाळा आनी धुंवर भायर सरपाचो प्रकार चालू आसा। ह्या प्रकाराक लागून थळाव्या लोकां मदीं भिरांत पातळ्ळ्या। श्री लयराई देवीच्या देवळाक लागून पंचायत कार्यालया फाटल्यान आशिल्ल्या मायनिंग डंपाचेर ही अजापाची घडणूक पळोवपाक मेळटा। सुमार 2 म्हयन्याच्यान हो प्रकार चालू आसा। हो प्रकार नेमको कित्याक लागून घडटा ते विशीं गूढ निर्माण जाला। ज्वाळा आनी धुंवर भायर सरतकीच गांवभर रसायना सारको उग्र वास पातळटा अशी थळाव्यांची कागाळ आसा। खण खातें नाजाल्यार प्रदूषण नियंत्रण मंडळान ह्या प्रकाराची दखल घेवन नेमकें कारण स्पश्ट करचें आनी लोकांचें रक्षण करचें अशी मागणी आदलो सरपंच बाबूसो गांवकर तशेंच पंच सुर्याकांत पालनी हाणें केल्या। शिरगाव चौगल्याची पहिलीची मायन असली, आता ती ऑक्शनाक साळगांवकारान नेल्या। तर एक पीठ आसा, पंचायतीच्या फाटल्यान एक बरो पीठ आहा व्हडलो उदकाचो, आणि त्या पिठाच्या वयल्यान जो डंप आसा तो आयज तो डंप जवळ जवळ 1.5 ते 2 म्हयने जाले पोंदसून पेटात आहा। ताका सारको धुंवर येता वयर आनी ताचो वास असो येता उग्र की हवेंत तें प्रदूशण सुरू जाता। गांवांत सुद्दां लोकांक खूब वास येता, तो देवळा मेरेन येता, आमच्या घरा मेरेन येता। आणि आमी खूब जाणांनी येवन हांगा पळयलां, गांवांच्या लोकांनी पळयला, लोकांनी व्हिडिओ केल्या, आणि ते आतां कितें बाबा एक्झॅक्ट कितें जाता तें कोणाकूच कांय खबर ना आनी कित्या खातीर जाता तो। हेचो दुश्परिणाम फाल्यां आमच्या गांवाकूय जावंक शकता किंवा आमच्या लोकांकूय जावंक शकता, पण हेचे जावचें न्हू म्हणून आमी प्रयत्न करता। कोणाक तरी पोल्युशन बोर्डाक दाखयला हाडून, तेंच्यांनी अजून काय ते सॅम्पल बिंपल घेवन गेल्या। आतां हांगा तर रावलो जाल्यार वास तेचो असो मारता की तो कितें तरी जळटा भितूनसून, आनी तो धुंवर येता, उजो दिसता, आनी अशा पद्दतीन हो तो डंप आसा हो जळटा। तेन्ना हेची ह्या आमच्या मायन्स डिपार्टमेंटान किंवा पोल्युशन बोर्डान हेचेर पाहणी करची, आणि हेच्या पासून जो धोका आहा जाल्यार गांवांक तेच्या पासून आमचें संरक्षण करचें। हो जो हे पेट्टा पळय ज्वाला, ती जवळ जवळ 2 म्हयने जाले, आनी हेचो वास इतलो प्रखर, जो कॅमिकल आहा पळय तसो वास येता, आनी जवळ जवळ अर्ध्या गांवांक हेचो वास येता। हे आमी हेका पोल्युशन बोर्डाक कंप्लेन केल्या उपरांत पोल्युशन बोर्डाचो मनीस आनी मायन एंड जिओलॉजिस्ट येवन तेंच्यांनी सॅम्पल येला। सॅम्पल व्हरोन तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें 10 ते 15 दिसांनी रिपोर्ट दिता म्हणून, पूण अजून पर्यंत आमकां रिपोर्ट काय गावोंक ना। आतां सद्या तुमकां खबर आहा, अख्ख्या गोंयान हे सगळ्याक उजो पेट्टा आनी सगळे हे प्रकरणां चालू आहा। रानां जळटा, शेतां जळटा, काजी जळटा। तसोच हो प्रकार असो जावंक शकता, हेचो ह्या गांवांक कितें भयंकर हेचो परिणाम जावन लोकांक हे कितें बरें वायट जावंक शकता। तेन्ना हांव मागता की हेचो पोल्युशन बोर्डान कितें आहा सखोल अभ्यास करचो, आनी हे कित्याक लागून ही आतां ज्वाला जी पेट्टा ही वयर ना, ही ज्वाला पालोवपाचो सुद्दां उदक बिदक घालून कोण प्रयत्न केलो म्हणून तसो ना तो, ती सामकी पोना खोल हितूरसून पिठान आहा पळय तो पोंदसून येता, आनी हो धुंवर जो आहा तो सामको हानिकारक आहा। हेच्या पासून आमच्या गांवांक धोको जावंक शकता।